नमस्कार. मी हांगातलो पुजारी सोमनाथ सावंत, सोमनाथ येसू सावंत. तर सकाळचे आयज आमचे पयलीं हे जाले आमचे शेतचडणीचे कार्यक्रम जालो. आतां आमचो महाप्रसाद चालू आमचे जालो. आनी दुसरें म्हणजे फाल्यां आतां आमचें आहा ती वर्धापन आहा. तेकाय तशेंच पयलीं वर्धापनाचे कार्यक्रम काय काय आसताले. नंतर परत आरती आसताल्यो आनी मागीर महाप्रसाद. सांजचे मागीर परत नाटक आसतालें. ते सवाशिणी आसल्यो त्यो फाल्यां भोटी भरतले. आयज तेंचे कुंकुम काय तरी तशें काय तरी कार्यक्रम जालो. फाल्यां तेंचे ओटयेचे कार्यक्रम आहा. आयज तशीच आमचे आमदार पर्य मतदारसंघाचे दिव्या राणे ती पावल्ली आसा. ती बरी हें केल्ली आहा. आनी तशेंच आमचे हे गांवांचे लोक आहा स्थानीक, तशेंच भायले लोक पासून तेंच्यांनी सहकार्य बरें केल्लें आहा आमकां. आनी तेच प्रमाणे आमी तेंचे आभार मानून तेंच्यांनी हेज्या फुडें पासून आमकां कार्य तशीच साथ दिवची हें करता. तर आमी हांगा आमची कोपड ही ब्राह्मणी महामाया प्रसन्न तिचे आमी तीर्थ घालता. विशारी हेजेर म्हणजे जाका कोणाक सर्पदंश जाता किंवा विशारी लागता तेजेर आमी तीर्थ घालतात. त्या तीर्थाचेर ते लोक बरे जातात. आनी ते जागृत देवस्थान आहा अशें आमकां म्हणजे पयलीं पासून आमकां जागृत अशें खबर आहा. आनी लोक बॉम्बेच्या परत सगळे लोक हांगा पावतात. ते बरे जावन वयता. आयज जवळ जवळ म्हाका दिसता ह्या वर्सांत पासून ज्या डॉक्टरांनी पांय पासून काडून सांगला ते मनीस पासून हांगासून म्हाका दिसता 5-6 केशी बरे जावन गेल्ले आहा. आनी आतां पासून तसले केशी आसा हांगा म्हणजे पांय काडून पूण ते पळोवन बरें जातले इतली गॅरंटी आहा आमकां. तशेंच आयज आनी फाल्यां हे कार्यक्रम जे आहा त्या कार्यक्रमाक सगळ्या भायल्या भितर लोकांनी सगळ्या गांवांच्या लोकांनी येवन तीर्थप्रसाद लाभ घेवचो. आनी तसोच तेंचो आमकांय आशिर्वाद आसता आनी आमचोय तांकां आसतालो.